येत्या या शुभमुहूर्ताचेर वॉटर हार्वेस्टिंग व गव्हर्मेंटाच्या मार्फत वेगवेगळीकडे आम्ही प्रोजेक्ट करता तो स्वतःच्या कॅम्पसान करपाचो इनिशिएटीव आमचे रवींद्र भवनचे पुराय वायस चेअरमॅन डॉ दत्ताराम चिमुलकर आणि पुराय बॉडी हांच्यांनी आनी साखळेचे सुमित नागरी हांच्यांनी इनिशिएटीव घेतली। हांव वॉटर हार्वेस्टिंग ह्या प्रोजेक्टा खातीर सुरवातीक सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन अशाच पद्दतीन फुडें येवचे। सरकाराचो सपोर्ट तेको त्या प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान आसता। त्याच बरोबर प्लांटेशन सुरवातीक आमी एक पेड मार्क केना हे लावचे। आजूय बी परत चंदनाची झाडां साखळेच्या आवारान लायला। वॉटर हार्वेस्टिंग खूब मोठ्या प्रमाणात करून आमी म्हणटा वॉटर रिचार्ज करता। आमी ग्रावंड वॉटर रिचार्ज करप गरजेचें आसता, कारण प्रत्येक जाण एक तर ग्रावंड वॉटर काडीत आसता नाजाल्यार ग्रावंड वॉटर पोल्यूट करीत आसता। येदो व्हडलो पावस पडटा तेजे जर आमी वॉटर हार्वेस्टिंग केलें जाल्यार तें आमकां पॉसिबल आसा। सो परत एकदा अक्षय तृतीयेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। सगळ्यांक पयलीं अक्षय तृतीयेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा। आज रवींद्र भवन हांगा आमी बोरवेल वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाचो म्हणजे सुरू केला। संकल्पना अशी आशिल्ली की आमी बारीक कितले जेन्ना दोतोरान आमचे मिटींग घेतली ना म्हाका स्वताच्या हाजेर प्रेरीत करा म्हणून तेन्ना आमकां एक शासन दिलें। अशें पळोवपाक गेलें की हांगातलें रेन उदक आसा ते भायर अन्यसली भरपूर वेस्ट जाता आनी ते कडेन जागोय आसा। मागीर आमी WRD इंचार्जा कडेन चॅक करतना आमी बरे भशेन हांगा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करयता आनी तांचे कडेन ती टिमूय आसा। त्या हातून आमी लास्ट 6 म्हयने फॉलोअप करून आज ताजे योग आयिल्लो आसा आनी आज आमी फावंडेशन स्टोन ताजो घाल्लो आसा। ती फावंडेशन स्टोन हांगा एक वेल येतली 4 मिटराची, तातूंत उदक सगळें जे गटर जे उदक आसा तें भितर स्टोर जातलें आनी ऑटोमॅटिकली भितर चार्ज जातलें। आनी हांगा ऑलरेडी बोरवेल मारतात ताजे पयलीं आतां ऑलमोस्ट जेन्ना आमी सर्वे केलो जाल्यार 2,500 लिटर पर आवर ताजे फोर्स मेळटा, पूण एकदां चार्ज जालें की ना ते वाडूं शकता, अरावंड 3,500 ते 4,000 लिटर पर आवर जावं शकता। सो हो प्रकल्प म्हाका दिसता फाटल्या मतदारसंघान पयल्याच सरकारी हातून पयलो आसा जर आमी हांगा रेन वॉटर हाडून ते चार्ज करता। सो बरी गजाल जाली की आज आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते हांगा फावंडेशन म्हणजे नाल फोडून नाल वाडोवन ताजें केल्लो आसा आनी हो म्हाका 3 म्हयने आमकां म्हणजे फुडें आनी परत बोर उदक आमकां नळाचें वापरचें हेच उदक आमकां यूज करूं शकता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.